गोयच्या टॅक्सी ड्रायव्हराचेर 6 जाणांनी हल्लो केलो. टॅक्सी घेवन पळपाक सोदताले, मात प्लान अनसक्सेसफूल. ड्रायव्हराक मात बरोच मार्ग लागला. ड्रायव्हराचेर हल्लो केल्ल्या मदीं एक मायनरूय. पेडणे पुलिसांनी दुबावितांक ताब्यांत घेतला. बुधवारा राती एक मालपे पेडणे हाका इन्सिडंट घडल्या. इन्सिडंट अशें आसा की कलंगूट हांगा संजीवन कृष्णा वेंगुर्लेकर हो जो टॅक्सी ड्रायव्हर आशिल्लो ताका 6 जण येतात आनी ताका म्हणटात की आमकां बांदा सावंतवाडी हांगा पावय म्हणून. तो टॅक्सी ड्रायव्हर भाडें मेळटा म्हणून तो आयलो आनी जेन्ना मालपे पेडणे हांगा पावले थंयसर कोणूच नाशिल्ले. त्या जाग्यार तेचेर वेपन्सान वार करपाक गेले, अटॅक करपाक गेले. तो मेजर इंजर्ड जाल्लो आसा. त्या उपरांत ही गाडी खंय तरी तेंची टॅक्सी व्हरपाची टॅक्सी ड्रायव्हरान खंय तरी ती चावी काडून घेतल्या आनी तो खंय तरी लोक आसा थंयसर पळ काडल्या कारणान मागीर हे जे गँग जे आशिल्ले 6 जाणांचो गँग तो खंय तरी फरार जाले. प्रायमरी ट्रिटमेंटा खातीर हांगा तुवें CHCन व्हरपाक गेले. तेच्या उपरांत मेजर इंजुरी आसल्या कारणान तांकां बांबोळी एडमीट करपाक गेले. बांबोळी सध्या ट्रिटमेंट तांची सुरू आसा. हेची कंप्लेंट दिल्या उपरांत पेडणे पुलिसान सध्या इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलेलें आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा टॅक्सींचे डिजिटलायझेशन जाल्लें जाल्यार असल्या घडणुकांचेर आळो येता आसलो. काल जाल्लो टॅक्सी इन्सिडंट जर तुम्ही लक्षात घेतलो जाल्यार टॅक्नॉलॉजी इज ओन्ली द सोल्युशन. म्हणजे कालचो एखादो आमचो टॅक्सीकार भावाक कोण तरी हांगासर येता ताची टॅक्सी बूक करता आणि तो ताका घेवन वतात आणि ताजेरूच वार करून ती टॅक्सी घेवन वता. सपोज हे जर डिजिटलायज आशिल्ले, ऍप बेज आशिल्ले जाल्यार पुलिसांकूय चड वेळ लागचो नाशिल्लो. त्या क्रिमिनलांक धरपा खातीर विदिन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाइम पुलीस ताका अरेस्ट करूंक शकतलो आसता. म्हणून सातत्यान ऑल स्टेक होल्डर्स स्पेशली इन द टुरिझम सेक्टरांतले स्टेक होल्डर्स आमी डिजिटलायझेशन इज ओन्ली द सोल्युशन, टेक्नॉलॉजी इज ओन्ली द सोल्युशन. म्हाका दिसता हांगासर आशिल्ले सगळे पब्लीक प्रोसिक्युटर्सूय मान्य करतले कारण आमी एडवान्स टेक्नॉलॉजी जितकी येता तितकी एडवान्स टेक्नॉलॉजी इम्प्लिमेंट करप, फॉलो करप हे गरजेचें आसा. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी.